पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सेगीत तिसरे फावट प्रधानमंत्री पद घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वाराणसीत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी लाभार्थ्यांक भेटयली सन्मानपत्रां किसान मेळ्यांक केलें मार्गदर्शन। काँग्रेस फुडारी आनी खासदार राहुल गांधी हांणी केरळांतल्या वायनाड मतदारसंघांतल्यान दिले राजीनामो। वायनाडच्या पोटवेंचणुकेंत प्रियंका गांधी उमेदवार। नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत दिली म्हायती। गोंय क्रांती दिसा निमतान गोंयभरांत जाल्यो कार्यावळी। पणजेंत आझाद मैदानाचेर राज्यपाल मुखेलमंत्री आनी हुतात्मा स्मारकाक ओपली आर्गां। येता त्या 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची मुखेल कार्यावळ प्रधानमंत्र्यांच्या हजेरींत जातली श्रीनगरांत। स्वता खातीर आनी भौसा खातीर योगाभ्यास ही आसतली संकल्पना केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिल्या म्हायती। देशांतल्या उत्तरेकडल्यान राज्यांनी तापमानांत व्हडा प्रमाणांत जाल्ल्या वाड। लोकजिणेचेर जाला परिणाम। कांय राज्यांनी शिक्षण संस्था दवरल्यात बंद। आता खबरो विस्तारान। सेगीत तिसरे फावट प्रधानमंत्री पदाची धुरा सांबाळे उपरांत नरेंद्र मोदी आयज वाराणसी भोंवडेर आसात। तांचे हस्तुकीं प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे खालच्या सुमार 9 कोटी 26 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांक 20,000 कोटी रुपया परस चड रकमेचो 17वो हप्तो वितरीत जालो। आयज मेरेन 11 कोटी परस अदीक पात्र लाभार्थी शेतकरी कुटुंबाक ह्या येवजणे खाला 3,04,000 कोटी रुपया परस चड रकमेचो लाभ मेळ्ळा। प्रधानमंत्री किसान सन्मान येवजणेच्या लाभार्थ्यांक सन्मानपत्रां भेटयल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मार्गदर्शन केलें। मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। अस्तंत बंगालान दार्जिलिंग जिल्ह्यात रंगापाणी रेल्वे स्थानका लागसार काल जाल्ल्या कांचनगंगा एक्सप्रेस आणि मालगाडयेच्या भिरांकूळ अपघातांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 9चेर पावला। सुमार 50 जाणी अपघातांत जखमी जाल्यात। मरण आयिल्ल्यान मालगाडयेचो चालक, सहचालक आणि कांचनगंगा एक्सप्रेसचो गार्ड हांचे सयत 6 जाणांचो आस्पाव आसा। काल सांजे उपरांत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घडणूक स्थळाचेर भेट दिवप पळोवणी केली। उपरांत तांणी सिलिगुडीच्या नॉर्थ बंगाल वैजकीय महाविद्यालयात दाखल जाल्ल्या जखमींची विचारपूस केली। रेल्वे सुरक्षा आयोग अपघाताची चौकशी करता अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। अभी सारा फोकस रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे है। साथ ही साथ कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा जो इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी भी आरंभ हो गई है। सारे डेटा, सब डेटा पॉइंट्स, डेटा लॉग सब कंप्लीट देखा जा रहा है और हमारा सारा फोकस अभी रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे है और किस तरह से पेशेंट्स के साथ भी मिलके आया, कैसे उनके परिवारजन उनके साथ तुरंत मिल सके, एक्स ग्रेशिया का डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी से जल्दी हो और किस तरह से पेशेंट्स वापस अपने जीवन में आ सके, नॉर्मल लाइफ में आ सके। जम्मू काश्मीर प्रदेशांत चटरगाला भुयारी मार्गांतल्यान लखनपूर आनी दोडा हांगा जोडपी नव्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाक सुरवात करपा खातीर केंद्रीय रस्ते उदरगत आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी निर्देश दिल्यात। वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांच्या कामांचो नियाळ घेवपा खातीर श्रीनगरांत एका खासा उंचेल्या पांवड्यावेल्या बसकेचें आयोजन केल्लें।
तातूंत मंत्री गडकरी हांणी ह्यो सुचोवण्यो केल्यात. पुराय वर्सभर सगळ्या ऋतूंत ह्या प्रदेशांतली येरादारी सुरू दवरपा खातीर हो नवो महामार्ग फायद्याचो थारतलो अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हांणी समाज माध्यमांतल्यान उक्तायल्या. सिकल सेल दुयेंसाचो संसर्ग आडावपा खातीर तशेंच ह्या दुयेंसा विशीं भौसां मदीं जागृताय निर्माण करपाच्या हेतान पुराय देशभर 19 जून ते 3 जुलय मजगतीं सिकल सेल निर्मुलन मोहीम चालीक लागतली. केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम हांणी ही माहिती दिल्या. सिकल सेल एनिमिया हो सिकल सेल दुयेंसांतलो एक प्रकार असून ह्या दुयेंसान रक्तांतल्या तांबड्या पेशींचेर संसर्ग जाता आनी ताका लागून मनशाक अशक्तताय येता अशें तांणी ह्या विशींच्या निवेदनांत स्पश्ट केलां. जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय इसको मिल के 19 जून से 3 जुलाई तक ये प्रोग्राम को चलाएंगे. आप लोगों से मेरा आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पाने के लिए कर्मशाला में, अवेयरनेस कैंपेन में आप लोग भाग लें और वहाँ जाएं. जो इसका टेस्टिंग होगा, परीक्षण होगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें. काँग्रेस फुडारी आणि खासदार राहुल गांधी हे केरळातल्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातल्यान राजीनामो दिवपाचे आसात. काल तांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं माहिती दिली. हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत राहुल गांधी हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या रायबरेली आनी केरळांतल्या वायनाड मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयल्ली आनी दोनूय सुवातांचेर ते जैतिवंत जाल्ले. आता ते वायनाडांतल्यान राजीनामो दितले आनी उत्तर प्रदेशांतल्या रायबरेलीचे प्रतिनिधित्व करतले. वायनाड मतदारसंघांत जावपी पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीच्यो सरचिटणीस प्रियांका गांधी ह्यो उमेदवार आसतल्यो. मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा. प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पिरियॉडिकली वायनाड जाऊंगा. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आयज गोंय क्रांती दीस, त्या निमतान गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जालें. मुखेल कार्यावळ पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर जाली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तांच्या मंत्रिमंडळांतले कांय सहकारी, आमदार, सुटके झुजारी, वडील सनदी अधिकारी आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. हुतात्मा स्मारकाक मानवंदना दिल्या उपरांत राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें उलोवप जालें. 18 जून 1946 दिसा गोंय मुक्तीची क्रांती सुरू जाली आनी ताका लागून पोर्तुगीजांच्या जोखडांतल्यान गोंयची मुक्तताय जाली अशें राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. तांणी आपल्या उलोवपांत सुटके झुजाऱ्यांची लेगीत याद केली. I stand before you today on this momentous occasion of our Revolution Day. June 18 marks a pivotal moment in our history.
a day when the spirit of resilience and push of freedom united the people of Goa in an unwavering resolve to liberate our beloved land from colonial rule. I can say I don't know whether serious efforts to differentiate and highlight the freedom struggles in India. Of course, against British colonial rule, there was persistent effort, tireless effort for emancipation of our motherland. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. 1946 हो दीस समेस्त गोंयकारांक सदोदीत याद उरपाचो दीस गोंयच्या इतिहासांतलो हो दीस केन्नाच न विसरपा सारको दीस. डॉक्टर जुलियो मिनेझीस हांच्यांनी आमी सातत्यान सांगता की हो दीस हांगासर घडोवपा खातीर तांचोय बी व्हडलो वांटो आसा. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे गोंयांत आयले आणि गोंयकारांच्या मदीं आमी म्हणटा की खऱ्या अर्थात आमच्या गोंय मुक्तीची झुंज जी तेंच्यांनी पेटयली आणि तेन्नाच्यान पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीच्या विरोधात गोंयकार पेटून उठले. 18 जून हो तो दीस मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर प्रत्येक एक गोंयकार म्हणजे सगळ्या जुलमी राजवटींतल्यान वचपाक जुलमी राजवट घालुपा खातीर सगळे जाण एकत्र जाले आणि ती दिसाच्यान परत एकदा जी क्रांतीची मशाल जी आसा ही गोंयांत नेटान पेटली. आमी म्हणटा की सातत्यान हो दीस सगळ्या भुरग्यांक सदोदीत याद उरपाक जाय म्हणून तर गोंय सरकारान क्रांती दिन हो गोंयच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत ऑलरेडी घातला. फुडल्या पिळगेक सुद्धा हो दीस सातत्यान याद उरपाक जाय. ताज्या फाटलो हो इतिहास आशिल्लो हो तांकां कळपा खातीरच सातत्यान आमी सदोदीत हाज्या खातीर प्रयत्न करत आसा. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर गोंय क्रांती दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. शेती मंत्री रवी नायक ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. तांणी क्रांती स्मारकाक आर्गां ओपून सुटके झुजाऱ्यांची याद केली. गोंय क्रांती दिसाचे म्हत्व तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या कार्यावळीक शाळेचे विद्यार्थी, फोंडेच्या नगराध्यक्ष रितेश नायक, नगरसेवक आनंद नायक, रुपक नायक, CTDRDचे मुखेल अधिकारी जसविंदर सिंग, उपजिल्लोधिकारी मामलेदार आणि स्वातंत्र्य सैनिक हजर आशिल्ले. मंत्री रवी नायक हांणी आपल्या उलोवपांत क्रांती दिसाचे म्हत्व स्पश्ट केले. हे क्रांती आमचे सुरू जाली, मडगांव सुरू जाली. आमचे सगळे गोंयचे सकल सैनिक जे आशिल्ले ते तेजे बरोबर आशिल्ले आणि ते मडगांव सांजवेळाचेर राम मनोहर लोहियान थंय जे चळवळ जी सुरू केली ते खूब प्रयत्न जाले. जे पोर्तुगीज जे सोल्जर आशिल्ले तांकां गोंयची पोर्तुगीज राजवटींतल्यान सुटका जावपाच्या घडणुकेन ऐतिहासीक साक्षीदार आशिल्ल्या आग्वाद किल्ल्याचेर गोंय क्रांती दिसाची कार्यावळ मनयली. गोवा दमन अँड दीव स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास रघुनाथ नायक देसाय हांचे सयत स्वातंत्र्य सैनिक आणि तांच्या घरच्यांनी ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो. क्रांती दिसाचे प्रणेते सर्गेस्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या पुतळ्याक फुलांचे हार घालून स्वातंत्र्य सैनिकांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. रोहिदास नायक देसाय हांणी गोंय मुक्ती खातीर डॉक्टर लोहिया हांणी दिल्ल्या मोलादीक योगदानाची आपल्या उलोवपांत म्हायती दिली. ह्या वेळार स्वातंत्र्य सैनिक प्रभाकर DK नायक, राया शिरोडकर, केशवराव संतोबा नायक वैद्य, दशरथ नायक, धीरज चंद्रकांत पेडणेकर, विद्याधर अगरवाडेकर, यशवंत मळीक, अरुण दिगंबर गावस आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले. मये मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सुमार 3.5 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या मये पंचायत इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार माचयेर केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक, राज्यसभा वांगडी सदानंद तानावडे, थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. लोकांची खूब तेंपाची मागणी आशिल्ल्या चोडण साल्वादोर धुमोंद पुलाचे काम पुला खातीर जमीन हस्तांतरण जाल्या उपरांत चालीक लागतले अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. मया सारकिल्या ग्रामीण गावात आम्ही 3 कोटीचो पंचायतीचो प्रोजेक्ट आज लोकार्पण करता. थोड्या दिसांनी ह्या हॉलाक गर्मी जावची ना, AC लावपाच्या. आयज कशी गर्मी जाता
फुडल्या जेन्ना कार्यक्रमाक फुडल्या बर्थडे घेतले तेन्ना एसीन बसो येता, सुशांत आनी बर्थडे करपाक जाता, एसी लायतले जेणे करून मया आनी परिसरांतल्या लोकांक आपले लग्न हळद बर्थडे करपाक भिजवले आनी हॉलान वचपाची गरज ना, सगळ्या जाणांक हांगाच हॉल अवेलेबल आसतलो आनी मया ग्रामपंचायतीन थोडोसो रेटूय कमी घेवचो, लोकांक एफोर्डेबल आसा असो जेणे करून लोकांक हांगाच लग्न करपाक मेळटली. लोकांनी ताळयो वाजयल्या. आम्ही सातत्यान गोंय सरकार सदोदीत अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर विकास करता. आम्ही अंत्योदय म्हणटा आसतना मनशाचो विकास व सामान्य मनशाचो विकास करपा खातीर सातत्यान आमचो मय मतदारसंघाचो आमदार सामान्यांतलो सामान्य मनीस जेच्या पर्यंत करून पावना प्रत्येक स्कीम ताका पावोवची आणि त्याच्या पर्यंत ती घडची हाच्या खातीर तुजो प्रयत्न आसा. मतदारसंघाचो विकास हे रात दिवस विचार करता. तर म्हणजे मतदारसंघ वेगवेगळ्या तरेचे भितर हांव मतदारसंघ कसो हांव फुडें व्हरतलो त्या तातूंतल्यान प्रेमेंद्र बाब शेट खरोखरच एक हेच स्वप्न घेवन मतदार विकासाचे स्वप्न घेवन ज्या पद्दतीन तेणी 2 वर्सां ह्या गोंय मतदारसंघाच्या विकासासाठी प्रोजेक्ट उबे केल्यात ते खरोखरच अभिनंदनीय आसा. आपण जे ज्या संघाचे वतीन त्यांच्या मनापासून अनेक अभिनंदन करता. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांचे हस्तुकी आयज पर्रा हांगच्या रिक्रिएशन पार्काचें उक्तावण जालें. कळंगूट वाठारांतल्या सगळ्या पिरायेच्या लोकांच्या सोयी खातीर पर्रा पंचायतीन हें उद्यान सुरू केलां. ह्या कार्यावळीक पर्राचे सरपंच चंदू हरमलकर, उपसरपंच डेनियल लोबो आनी शिवोलेच्यो आमदार डिलायला लोबो आनी हेर प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ह्या रिक्रिएशन पार्काक लागून लोकांची बरी सोय जाल्या हे खातीर आमदार मायकल लोबो हांणी आपल्या उलोवपांत खोस उक्तायली. धाकटुली भुरगीं येवन विचारला म्हाका ते दीस की आमचे पार्क खंय. तांकां सांगूंक सोदता हांव विथ परमिशन ऑफ बेनेडिक्ट हू इज द कोमनीदाद एटॉर्नी, ह्याच पार्का फाटल्यान तुमकां चिल्ड्रन्स पार्क जातले टू ऑल द किड्स. नेक्स्ट 3 months this children's park we will after the heavy showers say ऑगस्टान आमी स्टार्ट करतले. ह्या तेजे फाटल्यान बेनेडिका कडेन आमी NOC मागलेली आहा, तेणे परमिशन पंचायतीक दिवचे आनी हे धाकटुले पार्क एट द सेम लेवल ऑफ द फील्ड we will do it for them where they can come in the evening, they can play inside the park, they can all the facilities which will be available over there. सगळे भाशेचे जे मॉडर्न चिल्ड्रन्स पार्कान आसता तितले वस्तू आमी थिंगा हाडून घालपाचो प्रयत्न करतले. शिक्षणीक संस्थांनी केवळ साधन सुविधा असून उपेगाची ना जाल्यार मूल्यवर्धित शिक्षण मेळप हो गरजेचे अशें मत मुखेलमंत्री आनी राज्याचे शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. मूल्यवर्धित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यावळींत मुखेलमंत्री मार्गदर्शन करताले. इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंजीस करप हे आमचें काम आसा. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हे सरकाराचें काम. बीइंग अ चीफ मिनिस्टर किंवा बीइंग अ PWD मिनिस्टर ते हांव करूं शकता आनी ते हांव करताय बी आनी इन थोड्याशा दिसांनी तुमकां तेंय कंप्लीट जातलें. बट बरें एड्युकेशन दिवप, व्हॅल्यू एड्युकेशन दिवप हे तुमचें काम आसा. जेका आमी म्हणटा एक्चुअली त्या खातीर म्हटलें कितले पर्सेंटेजीन आसा ताच्या पेक्षा कितले भुरगे हांकां मूल्यवर्धन शिक्षण दिलें हें चड गरजेचें आसा. आनी मूल्यवर्धन शिक्षण जेका आमी म्हणटा की आमी जे शिकयता ते कितल्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जाता, कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट जाता ते इम्प्लिमेंट जावप हें गरजेचें आसा. आनी ते इम्प्लिमेंट जर जातले आसत जाल्यार मागीर ते ग्रूप डिस्कशन्स आसतले किंवा तेंच्यांनी फील करून शिकप आसतलें. तांकां सब्जेक्ट कळप म्हणजे भोकंपट्टी करप परिक्षेन बरोवपा खातीर आनी ताका एखादो नॉलेज सब्जेक्ट कळप हें चड गरजेचें आसा. कला अकादमीच्या दुरुस्ती कामाची श्वेतपत्रिका काडपाची मागणी गोंयच्या कलाकारांच्या बसकेंत केल्या. काल गुज सभाघरांत कला अकादमीच्या दुरुस्तीचेर चर्चा करपा खातीर कलाकारांची बसका आयोजीत केल्ली. तातूंत ही मागणी जाली. कला अकादमीच्या दुरुस्तीचेर कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत पयल्याच पावसान सभाघरांत उदकाची गळती सुरू जाली. आवाज यंत्रणा सदोश आसा ह्या विशीं ह्या बसकेंत कलाकारांनी मतां मांडली. विशेष म्हळ्यार कला आनी संस्कृती मंत्री हे एक कलाकार ह्या नात्यान ह्या बसकेन हजर आशिल्ले. मात तांणी कांयच मतां उक्ती करूंक ना. खबरापत्रान आतां घेवया एक ल्हानसो विसप.
the VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change. Because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. 1 जुलय सावन देशभरांत 3 नवे फौजदारी कायदे चालीक लागतले. पोन्ने कायदे आनी नवे कायदे हांचे विशीं लोकां मदीं जायते गैरसमज आसात. ते पयस करपा खातीर कायदे विभागान गैरसमज आनी वस्तुस्थिती प्रदर्शीत करपी एक चित्रफीत तयार केल्या. पळोवया ताची एक झलक. मुंबईत सुरू आशिल्ल्या 18व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान देश विदेशांतल्या चित्रपट रसिकां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळत आसा. ह्या महोत्सवा मजगतीं वेगवेगळ्या विशयावयल्या वेगवेगळ्या देशांनी तयार जाल्ले चित्रपट प्रदर्शीत जातात. तातूंत स्टॅन स्किन, क्रेझी ब्लड, क्रस्ट, वैधराज, चॅलेंज, मॅन इन ब्लू, बे ऑफ ब्लड, लवली जॅक्सन, रॉटन ब्लड, प्रेशियस, समर 96, एम्पायर ऑफ किड्स, दी आर्ट ऑफ एनिमेशन ह्या सयत हेर चित्रपटांचे प्रदर्शन जाले. त्या भायर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चासत्र आनी परिसंवाद आयोजीत केल्यात. 21 जून मेरेन हो चित्रपट महोत्सव सुरू आसतलो. येता त्या 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान देशभर जावपी कार्यावळींची स्वता खातीर आनी भौसा खातीर योगाभ्यास ही संकल्पना दवरल्या. केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीची नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. ओनूची मुखेल कार्यावळ श्रीनगरांतल्या शेरे काश्मीर कन्व्हेन्शन सेंटरान आयोजीत केल्या आनी तातूंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेतले अशी माहिती राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिल्या. ह्या पत्रकार परिशदेंत तांच्या हस्तुकी योग प्रोटोकॉल ह्या पुस्तिकेचे आणि प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुकाचे विमोचन लेगीत जातले. योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे. पिछले 1 दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है. योग जीवन को एक गहन अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ दैनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है. नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने अवसर भी प्राप्त होता है. 21 जून दिसा आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान राष्ट्रीय मळावेली कार्यावळ श्रीनगरांत जावपाची आसा. योग दिसा निमतान देशभरांत वेगवेगळ्या थळांचेर योग कार्यावळीचे लेगीत आयोजन केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स ह्या समाज माध्यमाचेर उष्ट्रासन आसना विशीं माहिती दिल्या. उष्ट्रासन, उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट. इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं. हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखिए. अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे. इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं. अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों. ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हों. अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें. सर को इतना झुकाएं कि आपको
आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में हैं। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ICC संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीन आयज वेस्ट इंडीज आणि अफगाणिस्तान हांचे मदीं खेळ जालो। पयली फलंदाजी करत वेस्ट इंडीज पंगडान अफगाणिस्ताना मुखार जैता खातीर 219 धांवड्याची मोख दवरिल्ली। ती साधताना अफगाणिस्तान पंगड 16.2 षटकांत सगळे गडे वगडावन 114 धांवड्यो करूंक पावलो। हो खेळ वेस्ट इंडीज पंगडान जिखलो। मजगती काल जाल्ल्या खेळांत न्यूझीलंड पंगडान आपल्या निमण्या सामन्यान पापुआ न्यू गिनी पंगडाचो 7 गडे राखून पराभव केलो। देशातल्या उत्तरेकडल्या राज्यांनी तापमानात व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या। भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3-4 दीस तापमान अशेच उरतले असो अदमास उक्तायला। छत्तीसगड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब ह्या राज्यांनी तापमानात 40 परस चड पारो गाठला। ताका लागून लोकजिणेचेर विपरीत परिणाम जाला। कांय राज्यांनी शिक्षण संस्था लेगीत बंद दवरपाचो निर्णय घेतला। मजगती दक्षिण पश्चिम मान्सून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशाची दर्यादेग, अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांनी पावला। फुडल्या 4 दिसांत ह्या राज्यांनी नियमित हंगामी पावस सुरू जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.3 अंश सेल्सियस जाल्या। उणेंत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। सेगीत तिसरे फावट प्रधानमंत्री पद घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वाराणसीन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी लाभार्थ्यांक भेटयली सन्मानपत्रां, किसान मेळ्यात केले मार्गदर्शन। काँग्रेस फुडारी आणि खासदार राहुल गांधी हांणी केरळातल्या वायनाड मतदारसंघातल्यान दितले राजीनामो। वायनाडच्या पोटवेंचणुकेंत प्रियंका गांधी उमेदवार। नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती। गोंय क्रांती दिसा निमतान गोंयभरांत जाल्यो कार्यावळी। पणजेंत आझाद मैदानाचेर राज्यपाल, मुखेलमंत्री हांणी हुतात्मा स्मारकाक ओंपली आर्गां। येता त्या 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची मुखेल कार्यावळ प्रधानमंत्र्याच्या हजेरेंत जातली श्रीनगरांत। स्वता खातीर आनी भौसा खातीर योगाभ्यास ही आसतली संकल्पना केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिल्या माहिती। देशातल्या उत्तरेकडल्या राज्यांनी तापमानात व्हडा प्रमाणात जाल्या वाढ। लोकजिणेचेर जाला परिणाम। कांय राज्यांनी शिक्षण संस्था दवरल्यात बंद। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। नमस्कार।